जेजूची शांती तुमकां सगल्यांक म्हज्या गोंयकार भाव भयणांदो आनी जी कोण देवाच्या उतराक आशिल्ल्यान तांदल्यान भुकेल्यान तांकां सगल्यांक जेजूच्या नांवान हांव येवकारतां म्हज्या यूट्यूब चॅनलान. आनी आयच्या दिसाचो विशय हांव घेवन आयला ह्या मुन्नेच्या पुस्तकांतल्यान 28 24 वयर 13 बोर्ड. तो प्रितीच्या भाव भयणांदो हें देवाचें उतर आमी आयकोया, देवाच्या उतराची सजमणी जाणवाय आनी बुद्दीन आमी बरोवया आनी हो वेळ इल्लोसो आमी देवाच्या उतराचेर नियाळ करुया. तो प्रितीच्या भाव भयणांदो हे वेळार आमी पवित्र पुस्तक उक्तें करून मुन्नेच्या पुस्तकांतल्यान 28 24 वयर 13 वोड आमी वाचुया. आमी इंग्लीश भाशेन आमी ह्या वेळार हें वाचुया. आनीक इंग्लिशीन हें आमकां बायबलांत आमकां प्रोवर्ब्स 28:13 हें आमी वाचुया. You will never succeed in life if you try to hide your sins, confess them and give them up. Then God will show mercy to you. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. तर हे वेळार आमी कोंकणी आमी पवित्र पुस्तकांतल्यान हे मुन्नेच्या पुस्तकांतल्यान 28 24 वयर 13 वोड आमी वाचुया. आपली पातकां लिपोयता ताची उदरगत जावची ना. जो कोण कुमसार जाता आनी ती वाट सोडटा ताका काकलूत फावो जातली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. तो प्रितीच्या भाव भयणांदो हे वेळार आमकां पवित्र पुस्तक आमकां शिकयता. आनीक हो आयचो विशय हांव घेवन आयला जे कोण आपले पातक लिपोयता आनीक जे हे पातक लिपोयता तो आपले पातक देवाक सांगना. हो विशय हांव तांकां घेवन आयला. तर हे वेळार हे पवित्र पुस्तक म्हणटा, देवाचें उतर म्हणटा, आपली पातकां लिपोयता ताची उदरगत जावची ना. जो कोण आपले पातकां लिपोयता देवाक सांगना ताची उदरगत जावची ना. ताच्या जिवितांत बरेपण येवचें ना. जो कोण कुमसार जाता आनी ती वाट सोडटा आनीक जो कोण आपली पातकां तो देवाक सांगतलो आनी ती वाट तो सोडून दितलो ताका काकलूत फावो जातली आनी देव ताका काकलुतीन भोगतलो, ताका देण्यांनी भोगतलो, ताका आशिर्वादान भोगतलो. तर आमचें हें जावंक जाय. आमची पातकां आमी लिपोवंक फावो न्हय, तर आमी पातकां आमी देवाक सांगूंक जाय. खरेंच हांव गुन्यांवकारी, हांव पातकी सायबा. हें आमच्या तोंडांत जें उतरां आमी वायट हाडल्यां तातूंतल्यान आमकां भोगसणें दी म्हूण आमी देवा लागीं मागोंक जाय. आनी एक एक पातक आमी नियाळ करून तें देवाक आमी सांगोंक जाय. मनशाक न्हय, देव म्हणटा आपल्याक सांगोंक जाय. कुमसार आपल्याशी जावं म्हणटा. आनीक खरेंच मनीस आमकां सोडोवचो ना, पूण देव आमकां हे पातकांतल्यान सोडयतलो, आमकां हे पातकाचें आमकां भोगसणें दितलो. तर हे वेळार आमी सगलीं हें पवित्र पुस्तक हें मुन्नेच्या पुस्तकांतल्यान 28 24 वयर 13 वोड वाचुया आनीक नियाळ करुया. परत एक पावट म्हणटा, आपली पातकां लिपोयता ताची उदरगत जावची ना. जरी तर आमी आमचे पातक लिपयले जाल्यार आमची उदरगत जावची ना. जो कोण कुमसार जाता आनी ती वाट सोडटा, जो कोण आपली पातकां देवाक सांगता आनी ती वाट सोडटा ताका काकलूत फावो जातली आनी देव ताका काकलुतीन भोगतलो, ताका आशिर्वादांत भोगतलो, ताची तो जिविताची वाट आशिर्वादान सुरवात करतलो. तो प्रितीच्या भाव भयणांदो हे वेळार हो ल्हानसो विशय हांव घेवन आयिल्लो. जो कोण आपली पातकां देवाक सांगना, जो कोण आपली पातकां लिपोयता आनीक ताच्या जिवितांत ती उदरगत जावची ना. आनी जरी तर जेन्ना तूं तुजें पातक वळखून घेता, एक एक पातक तूं देवाक सांगता, तेन्ना तुज्या जिवितांत उदरगत जातली आनीक तुका ती काकलूत फावो जातली. तो प्रितीच्या भाव भयणांदो हो ल्हानसो विशय म्हजो आसलो. आनी जो कोण हो व्हिडिओ म्हजो पळयता तांकां परत एक पावट हांव विनंती करतां, जाता तितलो हो व्हिडिओ शेअर करात, जाता तितलो हो व्हिडिओ चारय कोनशांनी पावोन दी आनी देवाचें उतर परगट जावं दी. तुमकांय ती संदी दिल्ली आसा आनी जेन्ना तुमी हें परगट करतलीं देवाचें उतर तुमकां देव इनाम दितलो. आनीक हे वेळार जो कोण हो म्हजो व्हिडिओ पळयता तांकां परत एक पावट हांव जेजूची शांती म्हणटा आनी इतल्यान हो म्हजो व्हिडिओ हांव सोंपयतां.